स्क्रीन 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 हाँ नमस्ते नमस्ते आम्ही हांगा जे मंगळूरसान विश्व कोंकणी केंद्र हांगसून आम्ही कोंकणी शिक्षणात बघे हे भासाभास करच्याक आज जमील आसात. राष्ट्रीय शिक्षण नीती 2020 ही आज सगळे देशां भितर सगळे शैक्षणिक रंगांतून एक नाव घेवत आसा. शैक्षणिक रंगात कितें बदल जाता आसा आनी ते आमी आमगे कोंकणी भाशे शिक्षणाक ते कशें लाग जातले अशें हाजे बगे एक भासाभास करपाक ही आयची कार्यावळ आमी हांगा मांडून हाडलेले आसा. हांगा विश्व कोंकणी केंद्राचे आमचे स्टुडियो भितर हांव डॉक्टर कस्तुरी मोहन पाय तशेंच हांगा डॉक्टर देवदास पाय हांणी हांगा बसिल्ले आसाची आनी आयचे हे कार्यावळींत भाग घेवच्याक वांट घेवच्याक आमकां गोंयसून डॉक्टर भूषण भावे हांणी गोंयची खबर सांगतली. तशीच कुमटासून श्री मुरलीधर प्रभू हांणी कर्नाटकांत कितें चलत हें सांगताले आनी तशी रामकृष्ण किणी एर्नाकुलम हांणी केरळ राज्यांतून वगे हांगा सांगताले आसा. आतां आमी सांगतात की कोंकणी भास हाका 1000 वर्सांचे इतिहास अशें म्हूण आमी हे बाहुबलीचे जे चित्र आसा जे विश्व कोंकणी केंद्राचे सगळीं पुस्तकांतूं छापताच बाहुबलीचे पायामुळांतूं जे कोंकणी भास बरयला आसा हाका 1000 वर्सांचे इतिहास अशें म्हूण आमी सांगतात. आनी 1000 वर्सांच्या इतिहासाचे बगे हांव कांय उलयना आनी सांगच्याक कारण कितें इतले लांब इतिहास आसचे ते कोंकणी भाशेक बरपी भाशेक बिना शिक्षण खंयची भास वाडना. शिक्षणाची परिस्थिती कशी आशिल्ली अशें म्हूण आमी एक हाजे एक नदर हात मारता. विशेश तर जावन आतां राष्ट्रीय कोंकणी नीती जे चालती आसा हाजे फाटभुंयेचेर आमची परिस्थिती कशी आसा कोंकणीची अशें म्हणले खातीर हाचे उद्देश आसता. आमच्या ही कार्यावळीचे आज आमच्या बस्ती मामान आमी याद करत आसाची आमचे अध्यक्ष ताचे भलायकीतली बरी जायनी तो ताका येवपाक जालो ना जाल्यार बस्ती मामा आमकां हांगा आसा हांगा आमचे संगड आसा म्हणून ताजे याद करन आमी कार्यावळी आज उक्तावण करच्याक मुखार वतात. हे कार्यावळ ही भासाभासाचे कार्यावळ उक्तावण करच्याक प्रमुख कोंकणी साहिती तशी डॉक्टर भूषण भावे गोंयसून आमकां हे कार्यावळान मेळ्ळेले आसाची. हांगा आमी आज इल्ले एक तांत्रीक समस्या निमित्त इल्लो वेळ जालो पूण आमी आतां हें मुखारसून व्हरचें. डॉक्टर भूषण भावे आज तांणी प्रिंसिपल जावन आसाची विद्या प्रबोधिनी कॉलेज पर्वरीम. पूण तांचे कोंकणी बगे तांचे जे काम आसा तांचें ज्ञान आसा तांचें इनवॉल्वमेंट म्हणटाचे सगळे देशां भितर कोंकणी बगी खंय कितें जाता तांकां एक स्थान आसा तांचे तितलें एक मान्यताय तांकां आसा आनी त्या खातीर तांणी कन्विनर ऑफ द साहित्य अकादेमी फॉर कोंकणी अशें म्हणलेलें स्थानार तांकां भारत सरकाराचे साहित्य अकादेमीन ते तांकां स्थान दिलेलें आसा. तांणी एक विमर्शक बी वय साहित्य विमर्श करताची शिक्षणाची बग सांगताची. तांणी MA कोंकणी केलेलें आसा आनी PhD केलेलें आसा डॉक्टर भूषण बाबान सोशियो लिंग्विस्टिक्स अँड स्टडीज ऑफ द लँग्वेज म्हळ्यार लँग्वेजान समाजाचेर कितें हें जाता हे म्हाका दिसता ते सब्जेक्ट तशें आसा. आनी तांणी कोंकणी पुस्तकां आनी तांचे प्रमुख कोंकणी साहित्य आसा ती सोद निबंध तशी ती साहित्य नवनीत तशी माठोळी कोंकणी पत्रिका हे सगळे तांणी चलोवन व्हेल्लेले आसा. अशी वट जावन सांगची जाल्यार कोंकणी साहित्यांत बी आसाची कोंकणी शिक्षणांत बी आसाची आनी विमर्शक बी जावन आसाची आनी प्रमुख चिंतक जावन आसाची.
जे आमची कोंकणी भास आसा आमी सांगचे एक सगळे आमचे भारत देशांत देवदास पै कितले आमी 25 लाख 25 लाख लोक आसतले तांचो एक 12-13 लाख आमचे कुळार गोंयांत आसाची आमच्या कर्नाटकांत एक 10 लाख 11 लाख आसताची केरळ सरकाराचे संख्ये प्रमाण तुम्ही केरळा भितरी 80,000 अशें म्हणून सांगता केरळा सरकार हांवें ते आंकडो पळयलो आयचे महाराष्ट्रा मेळी थोडे आसतले आनी विदेशांत इतले आसतले अशें करून एक 25 लाख लोक आसचे 25 लाख म्हणल्यार आमचे सगळे देशाचे 125 करोड लोकांचे 0.2% इतले ल्हान संख्येर आसचे आमच्या ही भास पूण हे भाशेक स्थान व्हडलें आसा त्यामुळे कोंकणी लोक तितले व्हडले स्थानार आसाचे आनी ज्ञानी आसाची चिंतक आसाची देशाचे सर्वांगीण प्रगतीन तांणी काम केलेले लोक आसात त्या खातीर आमगेलें स्थान तोळ आमगेले भाशे शिक्षणात बगे आमी चिंतन करचें आमगेलें एक कर्तव्य अशें म्हूण दिसून आमी हे नवेची मांडयन हाडलेलो आमगे स्टुडिओ 15-20 दीस जाली इतलींची विश्व कोंकणी केंद्रांत इल्लेच तांत्रीक समस्या जाल्यार कोणी तुमी वायटलेकचे ना बेजार करचे ना आमी ते हे सुदारपून व्हरतात आज डॉक्टर भूषण भावे तांणी हे भासाचे उक्तावण करता आनी 1-2 उतरां उक्तावणेची उलोवका आनी ताजे नंतर आमचे हे कुळार गोंयांत कोंकणी शिक्षण कशें आसा अशी तांणी आमकां थोडीशी म्हायती दिवका अशें म्हणून हांव तांकां मागणी करून तांचे परिचय करून तांकां आतां उलोवचें लायता भूषण भाव सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार म्हजो आवाज सगळ्यांक आयकूंक येता न्ही ऐकू येता ऐकू येता म्हजो आवाज आयकूंक येता हय हय येता तुमकां आयक करना आमकां आयक पडटा आमकां आयक येता म्हजो आवाज सगळ्यांक आयकूंक येता ऐकू येता ऐकू येता नमस्कार सगळ्यांक नमस्ते विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूर कोंकणींतल्यान आभासी संवाद वो आयज घडोवन हाडटा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी अँड स्कोप फॉर कोंकणी एज्युकेशन असो ताजो विशय आसा प्रोफेसर डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांणी हो परिसंवाद घडोवन हाडला तांचे आनी म्हज्या वांगडा जे जे कोण ह्या परिसंवादान आयज आपले विचार मांडटात कर्नाटक आनी केरळांतले आमचे सगळे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आनी शिक्षण तज्ञ हांकां हांव येवकार दितां हे कार्यावळीक आनी सगळ्यान सुरवेक मुखेल सोयरो ह्या नात्यान हो सेमिनार ताजे आज उक्तावण हांगा जाता अशें हांव जाहीर करतां इश्टानो कोरोनाच्या काळांत ह्या माध्यमाक लागून आमच्या मुखार एक बरी संद आयली आनी ताका लागून कोरोनाक लागून जे कितें नुकसान आमचें जालें ताच्या परस हे माध्यम आमकां गावलें ह्या माध्यमान आमी एकामेकांक खूब लागीं आयले आयज गोंय कर्नाटक केरळ आनी महाराष्ट्र अशे मुखेलपणान चारूय राज्यांनी रावपी शिपडिल्लो असो कोंकणी समाज ह्या माध्यमाक लागून लागीं येता ही बऱ्याची गजाल म्हणून ह्या व्हर्च्युअल म्हळ्यार आभासी माध्यमाचेर घडोवन हाडिल्ल्या ह्या परिसंवादाचें उक्तावण जालें अशें हांव सगळ्यान सुरवेक जाहीर करतां आतां म्हाका जी जबाबदारी दिल्या कस्तुरी बाबान ती अशी की गोंयच्या शिक्षणा बद्दल कोंकणी शिक्षणा बद्दल हांवें सांगपाक जाय त्या भायर नव्या शैक्षणीक धोरणान कोंकणी विशीं कितें फायदे आसात कितें लाभ आसात ताजे विशीं हांवें थोडें उलोवपाचें अशें तांणी मागलां तशेंच ह्या सगळ्या वावरांतल्यान कोंकणी शिक्षण मुखार कशें वतलें ताचो फुडार कितें आसतलो अशा 3 पावंड्याचेर
हांव आयज म्हणजे कांय मुद्दे मांडपाचो प्रयत्न करतलो. म्हाका 12 मिनटाचो वेळ दिला हाची जाणविकाय दवरून हांव हे विचार तुमचे मुखार मांडटा. शणै गोंयबाबान खूब पयलीं पासून मातृभाशेचे विशीं आपल्या साहित्यांतल्यान बरयलां. आमी जर ताचे मोगाचें लग्न वाचीत जाल्यार तातूंत मातृभाश हें उतर येता. मात्रभास अशें तें उतर थंय येता आमकां दिश्टी पडटा. मागीर पुर्तुगीजा आदींच्या शिक्षणाचो जर आमी विचार केलो जाल्यार आमचें गोंयचें शिक्षण जें आशिल्लें तें चड करून घराचे पडवेर, घराच्या सालान, घराच्या चौकेर अशें चलतालें. आयज जाका आमी शाळा म्हणटात, स्कूल म्हणटात, अशे तरेची संकल्पना त्या काळांत नाशिल्ली. आनी हे चडशें शिकप जें आसा तें एकतर संस्कृतांतल्यान वा मराठी भाशेंतल्यान जातालें. तें बी एका विशिश्ट वर्गा पुरतें उपलब्ध आशिल्लें. सर्वसामान्य तळागाळांतल्या मनशाक शिक्षणाची सुविधा त्या काळांत नाशिल्ली. मागीर आमी येतात 1580 वर्सा, जंय पुर्तुगेज पाद्री खातीर नव्यान जे पुर्तुगेज पाद्री, युरोपियन पाद्री गोंयांत येताले, तांकां कोंकणी शिक्षण दिवपा खातीर म्हणून कांय संस्था गोंयांत स्थापन जाल्यो. तांकां पुर्तुगेज भाशेन कोलिजियो म्हणटाले. 1580 वर्सा रायतुरा हांगा अशी एक कोलिजियो द साल्सेत नांवाची संस्था सुरू जाली. मागीर साश्टीन भितर सेंट पावलू महाविद्यालय नांवाचें एक पाद्री खातीर शिक्षण दिवपाचें केंद्र सुरू जालें आनी तातूंत कोंकणी शिक्षणाची सुविधा आशिल्ली. पूण ती गोंयकारां खातीर नाशिल्ली, ती पाद्री खातीर आशिल्ली. तांकां बरे तरेन कोंकणी कळ्ळ्या उपरांत क्रिस्तांव धर्म प्रचाराचे वावर तांणी ते बरे करपाक शकतले अशें दिशिल्ल्यान तांच्या खातीर ती सुविधा आशिल्ली. पूण ह्या सगळ्या काळांत जर आमी पळयलें 1510 ते 1684 जो मेरेन कोंकणीचेर बंदी आयली 1684 आमकां सगळ्यांक खबर आसा. ह्या 150-200 वर्सांच्या काळांत कोंकणींत 19 व्याकरणां आनी 24 शब्दकोश निर्माण जाल्ले आमी पळोवपाक मेळटात. हाका म्हणटात शिक्षणाची साधना. शिक्षण दितलो जाल्यार तुजे कडेन डिक्शनरी जाय, वॉकेब्युलरीज जाय, ग्रॅमर्स जाय. हें सगळें पाद्री खातीर आमच्या गोंयांत त्या काळांत तयार जालें आनी खूब मोठ्या संख्येन तयार जालें. मागीर आमी येतात 1871 जेन्ना कांय प्रमाणांत जाका आमी सेक्युलर एज्युकेशन म्हणटात, फॉर्मल एज्युकेशन म्हणटात, ताका सुरवात जाली 1885 वर्सा. पूण ती मराठी भाशेंतल्यान आशिल्ली, गोंया पुरती उलोवपाचें जाल्यार. मागीर आमी येतात 1910 आमकां खबर आसा पुर्तुगालान रिपब्लीक जालें आनी रिपब्लीक जाले उपरांत गोंयांत एक मुक्त शिक्षणाची वेवस्था त्या काळांत निर्माण जाली. आनी ह्या काळांतलो जर अभ्यास आमी गोंयचो करत, देर वर 210 schools in Goa during this time and there were 11,000 students. चडश्यो शाळा ह्यो 1ली ते 8वी ह्या स्तरांतल्यो आशिल्ल्यो. मागीर आमी येतात 1933 वर्सा, जंय रामचंद्र शंकर नायक हांच्या अध्यक्षते खाला पयलें मराठी शिक्षण संमेलन जालें. सो हे फर्स्ट एज्युकेशनल कॉन्फरन्स इन गोवा in the year 1933 under the chairmanship of Professor Ramchandra Shankar Naik. मागीर गोंयाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें आमकां खबर आसा. अंदू वर्सा आमी गोंयच्या सुटकेची, गोंयच्या लिबरेशनाची 60 वर्सां मनयतात. सो 1961 जेन्ना गोंयांत स्वातंत्र्य मेळ्ळें तेन्ना आमचे पयले मुख्यमंत्री आशिल्ले भाऊसाहेब बांदोडकार, तांणी गोंयांत गांवांनी शाळा सुरू केल्यो. पूण ह्यो शाळा सरकारी आशिल्ल्यो सगळ्यो चडश्यो, आनी मागीर फुडल्या तेंपान कांय अनुदानीत शाळा लेगीत तातूंत तयार जाल्ल्यो आमकां पळोवपाक मेळटात. इफ यू जस्ट हॅव अ ग्लान्स एट द नंबर ऑफ द स्कूल्स ड्युरींग दॅट टायम, देर वर 275 schools in the South Goa and out of which were अनुदानीत, म्हळ्यार तांकां ग्रँट इन एड आशिल्ली. आनी हातूंतल्यो ज्यो आसात पळय 137 schools were of the primary section, मुळावें शिक्षण दिवपी शाळा आशिल्ल्यो. आनी 125 शाळा ज्यो आसात त्यो तातूंतल्यो ज्यो आसात त्यो क्रिस्तांव संस्था ताज्यो आशिल्ल्यो जांकां अनुदान मेळटालें, ग्रँट मेळटालें, अशे तरेन त्यो आशिल्ल्यो. तातूंतल्यो 65 शाळा आशिल्ल्यो आनी बार्देसान 56 शाळा आशिल्ल्यो आमकां दिश्टी पडटा. सो इट वॉज अ ब्लेंडेड एज्युकेशन. पार्टली इट वॉज गव्हर्मेंट एडेड इन्स्टिट्यूशन्स
partly it was fully government sort of a say. हे झाले उपरांत मागीर आमी येतात ते 1966 कडेन येतात आमी, जेन्ना आमकां दिसता की गोंयांत व्हडा प्रमाणाचेर मुळाव्यो शाळो सुरू जाल्यो. There were total 966 schools in Goa in 1966-67 आणि तातूंतल्या almost 1000 schools आणि तातूंतल्या फकत 80 शाळांनी, टू बी स्पेसिफिक 79 schools had facility of कोंकणी एज्युकेशन. म्हळ्यार इतले कमी प्रमाण तातूंतले आशिल्ले. 1250 टोटल शाळा आशिल्ल्यो गोंयांत, मुळाव्यो शाळा. तातूंत 216 शाळांनी कोंकणी माध्यम आशिल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. कोंकणी एज अ मिडियम ऑफ 216 schools. 1000 schools were having Marathi as the medium and 75 were with English medium. So अशे तरेन गोंयची ही स्टॅटिस्टिक्स त्या काळांतली आशिल्ली. This was all about primary education. Now we move on to the secondary education. आमकां जेन्ना आमी सेकंडरी एज्युकेशन म्हणटात तेन्ना गोंयांत 360 शाळा गोंयांत त्या काळांत आशिल्ल्यो. तातूंतल्यो 70 ज्यो आसात त्यो फुल्ली गव्हर्नमेंट आशिल्ल्यो. 80 schools were grant in aid आणि out of these 360 schools in Goa, 220 schools had the facility of Konkani, of having Konkani as the third language. अशे तरेन आमकां ही संख्या पळोवपाक मेळटा. मागीर 1990 जे सरकार आयलें तांणी फकत कोंकणी आनी मराठी शाळांकूच सरकारी ग्रँट मेळटले म्हणून सांगिल्ल्यान एके राती भितर ज्यो इंग्लीश शाळा आशिल्ल्यो मुळाव्या लेवलाचेर त्यो एके राती भितर कोंकणी आनी मराठी माध्यम घेवन फुडें सरल्यो. मागीर फुडें आमी पळयतात गोंयांत दिस इज ऑल अबाउट सेकंडरी. नाव इफ यू कम टू द हायर सेकंडरी 10+2 लेवल आमी पळयतात की देर वर 75 हायर सेकंडरी स्कूल्स इन गोवा and out of this 75, 36 schools ज्यो आसात तातूंत दुसरी लँग्वेज, दुसरी भाशा म्हणून कोंकणी घेवपाक मेळटा अशी ती स्थिती आसा. आणि हांगा जर आमी पळयलें एक स्टॅटिस्टिक्स हांव तुमच्या मुखार दवरपाक सोदता थोडे भितर, जाका लागून आमकां एक अदमास येतलो गोंयच्या शिक्षणाचो. ती स्टॅटिस्टिक्स अशी आसा की आउट ऑफ द 15,000 स्टुडंट्स स्टडींग इन गोवा, the thing is that out of these ऐकूंक येता? हय हय. या 15,000 विद्यार्थ्यां 7,264 भुरग्यांनी म्हळ्यार 50% स्टुडंट्स ऑफ गोवा स्टडींग एट द स्कूल लेवल हॅव ऑप्टेड कोंकणी एज द थर्ड लँग्वेज. सो दॅट इज हाव वी हॅव टू लुक आफ्टर. म्हळ्यार अर्ध्या भुरग्यांनी कोंकणी मायभास म्हणून स्विकारल्या, जाल्यार उरिल्ले अर्धे जे आसात त्यांनी मराठी वा पुर्तुगीज वा फ्रेंच वा हेर विषय जे हेर भासो जे आसात त्यो गोंयांत आपल्या शिकपा खातीर घेतल्यात. ही एक आंकडेवारी आमकां उमेद हाडपा सारखी आसा की 50% स्टुडंट्स हॅव ऑप्टेड कोंकणी एज द थर्ड लँग्वेज एट द स्कूल लेवल. दिस इज हाव द स्टॅटिस्टिक्स सेज एज ऑन टुडे. मागीर there was an important movement in this educational field of Goa, that was establishment of the Goa University in the year 1986. भूषण बाब एक आणि हे सुरू झाले उपरांत भूषण बाब BA लेवलाचेर ग्रॅज्युएशन पावण्याचेर कोंकणी हो विषय घेवपाची सोय सुरू जाली. आणि आयज तुम्ही पळयले जाल्यार तुमकां हांव अभिमानान सांगपाक सोदतां की एवरी इयर 300 ग्रॅज्युएट्स, 250 to 300 ग्रॅज्युएट्स, they pass out with 3 units of Konkani, 3 units in Konkani. Out of the 6 units, they take 3 units in Konkani and 3 units in some other subject. अशे तरेन 250 भुरगे गोंयांत कोंकणी घेवन BA जातात.
हे आमकां लक्षांत आयलें. मागीर हॅलो, हां एम आय ऑडिबल? हय Yes, हय yes, हय yes. हां, हय अशे तरेन 250 भुरगे. आनी मागीर आमी MA पावण्याचेर जेन्ना कोंकणी सुरवात जाली तेन्ना आमी पळयतात दर वर्सा 40 ते 60 भुरगे हे MA घेवन कोंकणी घेवन हे आतां पदव्युत्तर शिक्षण PG जाका म्हणटात पोस्ट ग्रॅज्युएट आनी ताजे फुडें वचून आतां मेरेन सुमार 15 लोक, 15 जावना अजून, आंकडो 15चेर पावपाचो आसा आनी PhD मेरेनचे शिकप कोंकणींतल्यान घेतलां. ही आतां मेरेनची स्थिती आसा. गोंयान 1982 वर्सा निर्मला एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाची स्थापना जाली आनी तातूंतल्यान BEd सुरू जालें कोंकणींतल्यान. अजून कोंकणीन DEd ना, पूण BEडांतले भुरगे मात कोंकणीन 30 भुरगे दर वर्सा कोंकणी विशय घेवन BEd जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. मागीर गोंयान गोवा बोर्ड आसा, गोवा युनिव्हर्सिटी आसा, ह्या सगळ्या संस्थांनी मेळून आनी मुखेलपणान ताका जो तेंको दिला तो कोंकणी भाशा मंडळान, की जाणी गोंयान ज्यो आसात त्यो पाठ्यपुस्तकां टेक्स्ट बुक्स काडपा खातीर मदत केल्ली आसा. हातूंत शिक्षणीक पुस्तकां आसात, पाठ्यपुस्तकां आसात, व्याकरणीक पुस्तकां आसात, अशे तरेन आमकां तातूंत पळोवपाक मेळटा. मागीर आमी जेन्ना ह्या सगळ्या विशया कडेन येतात तेन्ना भाशे विशींचो मोग वो विद्यार्थ्यां मदीं वाडीक लावपा खातीर वेगवेगळे उपक्रम, कार्यक्रम, परिसंवाद जशे आयज आमी हो करतात असो जावपाची गरज आसा. आतां जर आमी NEP कडेन गेले जाल्यार लास्ट पार्ट ऑफ माय स्पीच जाल्यार आमकां लक्षांत येता 5+3+3+4 हो जो NEPचो कन्सेप्ट आसा तो कोंकणी खातीर खूब बऱ्याक पडटलो अशें म्हाका दिसता. खासा करून नवें शिक्षणीक धोरण जें आसा तातूंत कोंकणीक सारखे भाशेक खूब स्कोप आसा, खूब वावर करपा सारको आसा. खासा करून नवें शिक्षणीक धोरण जें आसा तें मल्टी डिसिप्लिनरी आसा, तातूंत मल्टी डिसिप्लिनरी एप्रोच आसा आनी म्हणून त्या शिक्षणाक लागून कोंकणीचो खूब विकास जावपाक पावतलो. कोंकणी शिक्षण म्हळ्यार म्हज्या तरेन दोन, एक कोंकणींतल्यान शिक्षण आनी एक कोंकणी विशींचें शिक्षण. कोंकणी भास, संस्कृताय, वेगवेगळ्या मळावयली संस्कृताय म्हळ्यार आमची पिकावळ, आमचे सगळें सायन्स, आमच्या सगळ्या समाजान निर्माण केल्लें सायन्स, हें सगळें घेवन आमी कोंकणी खातीर जेन्ना वावर करतात तेन्ना म्हाका दिसता ह्या सगळ्या गजालींक खूब महत्व येता आनी तें सगळें स्थानीक भासो ज्यो आसात, थळाव्यो भासो, तांकां खूब मोठ्या प्रमाणान नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन महत्व दिल्लें आसा आनी कोंकणीचोय बी भरपूर विकास ह्या नव्या पद्दतीक लागून जावपाचो आसा. अशे तरेन आमी पळयतात की हें सगळें जें आमचें शिक्षण आसा कोंकणीचें ताका खुबश्यो आजून नवीन संधी मेळपाची गरज आसा. कांय एप्स कोंकणींतल्यान निर्माण जावपाची गरज आसा. T9 डिक्शनरी सारखी कोंकणींतल्यान निर्माण जावपाक जाय. प्रेडिक्टिव्ह डिक्शनरी कोंकणींतल्यान निर्माण जावपाक जाय. हें सगळें जेन्ना जातलें, टॅक्नॉलॉजिकली जेन्ना आमी खूब एडवान्स जातले, एक बऱ्याची गजाल घडल्या, मायक्रोसॉफ्टान कोंकणीचें ऑलरेडी स्थान जें आसा तें कॉम्प्युटराचेर तिका दिल्लें आसा. ताका लागून युनिकोड कॉन्सोर्टियमाक हाच्या आदींच कोंकणी जी आसा ती रुजू जाल्ली आसा. ही एक जमेची बाजू आसा की आयज जर संवसारांत भासो जित्यो उरतल्यो जाल्यार त्यो संगणकाक जोडिल्ल्यो आसपाक जाय आनी ते नदरेंतल्यान TDIL, CDEC, CIL म्हैसूर, नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन अश्यो जायत्यो संस्था ज्यो आसात आनी ताचे बरोबरच साहित्य अकॅडमी जी साहित्या खातीर वावुरता. पुरस्कार तर दिताच पूण त्या भायर साहित्याच्या आनी भाशेच्या विकासा खातीर वावुरता. त्या संस्थेचोय बी उपयोग तातूंत जातना आमकां दिश्टी पडटा. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एक कोंकणीची एक रिपॉझिटरी जावपाची गरज आसा. व्हडा प्रमाणाचेर संगणकीय शिक्षण आमी दिता आसतना भुरग्यांक ताचो लाभ जावचो. जी पुस्तकां आउट ऑफ प्रिंट जाल्लीं आसात ती परत एकदां छापची, इंटरनेटाचेर ती अवेलेबल जावची, हाच्या खातीर कांय प्रयत्न करपाची गरज आसा. तशेंच कोंकणीचें जें ट्रेडिशनल नॉलेज आसा जाका आमी टिके म्हणटात, परंपरीक गिन्यान कोंकणीचें, हें बी सांठोवन दवरपा खातीर आमकां आयज उपाय करपाची गरज आसा. दुसरो एक विशय जो म्हाका दिसता जो हांगा येवपाक जाय चर्चेक तो मशीन ट्रान्सलेशनाचो. त्या विशया कडेन आमी जर आमी लक्ष दिलें जाल्यार कोंकणीच्या ट्रान्सलेशनाच्या आयज
या परिसंवादाच्या निमतान व इतलो विचार जो आम्ही मांडला त्या सगळ्या मुद्द्यांचेर एक साधक बाधक चर्चा करून गोंया भशेनूच कर्नाटक आणि केरळान जो कोंकणी शिक्षणाचो वावर चल्ला ताजे विशीं आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. आता ह्या परिसंवादाचे परत एक फावट उक्तावण जाले अशें जाहीर करून हांव श्री कस्तुरी बाबाक परबी दिता की तांणी हो परिसंवाद घडोवन हाडलो. वर्ल्ड कोंकणी सेंटराकूय बी हांव दिनवासता खासा करून बस्ती मामाक म्हजो नमस्कार की ज्यांच्या फुडारपणा खाला हो मोठो वावर कोंकणीचो चलिल्लो आसा. इतलें उलोवन हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें कर. भूषण बाब तुमकां देव बरें कर म्हणटा. तुमी कोंकणीचे जे मुळावी आमकां इल्ली म्हायती दिली आसा गोंयांत कितें चल्लें इतले वर्सांतून म्हणून आमकां ताजेन थोडे लाभ जालो. आतां थोडी आमकां प्रश्न उरतली पूण ताजे पयलीं हांवें जे कर्नाटकांत आनी केरळांत कितें परिस्थिती आसा हाजी थोडीशी म्हायती घेवन नंतर आमी अखेरचे 10 मिनट थोडीशी भासाभास करपाक आमकां हांगा अवकाश आसा. आतां दुसरें आमकां येता कर्नाटक राज्य. हांगा आमी एक 10-11 लाख लोक आसा ती हे हांगेले आमचे कर्नाटकांत कोंकणी शिक्षण चालू जालां कितें जालां ताजी परिस्थिती कितें हें सांगत्याक आमकां श्री मुरलीधर प्रभू आसाची. मुरलीधर प्रभू हांणी एक उद्यमी आनी काजूचे उद्यमी करताचे उद्यम हांचो पूण हांणी शिक्षणांत खूब उमेद घेतात आनी काम करतात. ते हांगा कुमटांत तांचे व्हडले शिक्षण संस्था आसा कोंकण एज्युकेशन ट्रस्ट अशें म्हणून तांणी खूब शाळा केल्याची आनी हे उत्तर कन्नड जिल्ल्यांतूं कोंकणी शिक्षणाचे पयली सुरवात तांणी केल्या सगळे आमच्या कर्नाटकांतून. तांकां अभिनंदन करता आनी कर्नाटकाच बगे कोंकणी शिक्षणाचे बगे इल्ली म्हायती आमचे मदें तूं वांटून घेवका अशें म्हणून तांकां मागणी करता. श्री मुरलीधर प्रभू. सर्वांक मुगेलो माय मुगलचो नमस्कार. Am I audible? हय Am I हय audible? हय सर्वांक मुगेलो माय मोगाचो नमस्कार. कर्नाटका शाळेंतूं कोंकणी शिक्षण म्हणलें ह्या विशयार तुम्ही म्हाका उजवड घालचें सांगिल्लें आसा. आतांच भूषण मामान सांगिल्लें म्हणून 500 वर्सां फुडें सुद्दां कोंकणी शिक्षण थोड्या प्रमाणात तर आशिल्लें पूण आतां स्टायलार ना तरी कोंकणी शिक्षण आशिल्लें. आनी आमी जो लोक आसा ते गोवा ताकून परिस्थिती कशी जाली तुमकां खबर आसा. आनी त्या 500 वर्सां फुडें थंयच्यान हांगा येवन आमगेले कोस्टल लायन आता हे 3 डिस्ट्रिक्ट गेले आमगेले कोस्टल लायन उत्तर कन्नड आनी उडुपी आनी दक्षिण कन्नड हे आमगे लोक हांगा सेटल जाले. आनी तेन्ना शिक्षण आमकां कोंकणी शिक्षण परत हांगा शिक्षणाक रिफ्यूच्याक खूब वर्स लागली. 2006 भितर 2006 भितर मात्र कर्नाटक सरकारान आमकां अनुमती दिली की तुमी शिक्षणात हाड येता म्हणून. हाजी मागशी खूब लोकांक खूब त्रास घेतला. 500 वर्स लागली की आमी येवन हांगा बसले आमी कोंकणी उलयत आशिल्ले आनी भाश आमी कोंकणी खाली उलोवन राखून हाडली जाल्यार कोंकणी शिक्षण म्हणजे काय म्हणटात. शिक्षण म्हळ्यार कोंकणी भाशा उलोवच्याक कळटा, कोंकणी भाशा बरोवच्याक कळटा आनी कोंकणी भाशा वाचच्याक कळटा. हे आमगे लोकांक खबर ना. आमकां कोंकणी कळटा म्हणटा आमी कोंकणी कळटा म्हळ्यार केवळ उलोवच्याक कळटा. जाल्यार आमचे हे कांय शिक्षण तज्ञ आशिल्ले खूब लोकांक की कोंकणी भाशा शिक्षण हाडटा म्हणून सांगले. हाजे मातशें खूब काम जालें. हाका कशें जालें म्हळ्यार कोंकणी भाशेक आमगेले संविधानाचें रिकग्निशन मेळ्ळें. तुमकां खबर आसा आतां 27 वर्स जाली ताका. आनी कर्नाटका कोंकणी अकॅडमी जाली. भायर कर्नाटका लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन म्हणून बंगलोरांत आशिल्लें आनी त्या इन्स्टिट्यूशनान खूब काम केलें. आनी आमगेले डॉक्टर मोहन पै आतां अध्यक्ष आसा आनी तागेले खूब एफर्ट्स तांचे भितर आसा म्हणून हांव सजेस्ट करता. तशीच विश्व कोंकणी केंद्र जालें. आमगेलो बस्ती वामन शेणै माम आसा तांगेले बी हांव आज उदकास करता की हे चारय लोकांक कोंकणी मायनॉरिटी असोसिएशन आनी विश्व कोंकणी केंद्र हांगेले खूब संघटीत एक प्रयत्नान आमकां 2006 भितर कर्नाटक सरकारान सांगलें तुमी 7वे क्लासाचो 10वे क्लास पर्यंत एज अ थर्ड लँग्वेज तिसरी भाशा म्हणून तुमी कोंकणी शिकोवचें अडना म्हणून. ताज नंतर हांगेले पुरा प्रयत्ना निमित्त आज कशें जालें म्हणजे 2017-18 इसवी भितर 543
543 चेडूं हे 16 स्कुलां भितर 16 संस्थे भितर आनी कोंकणी एज ए थर्ड भास शिकत आसता. हे म्हणजे म्हाका भारी आमगेले पॉप्युलेशन आसा कर्नाटकांत 5.5 ते 6 कोटी आणि कोंकणी भाशीक एक 10 ते 8 लाख उरतले. आणि हे 6 ते 6 स्टँडर्ड टू 10 स्टँडर्डाचे आमगेले अंदाज म्हळ्यार एक 40,000 चेडूं कोंकणी भाशेक उरतली. कोंकणी मातृभाषेक 40,000 चेडूं उरतली. जाल्यार परिस्थिती कितली म्हळ्यार ते 40,000 चेडूं आमी भितर आज आमगेले कोंकणी थर्ड लँग्वेज म्हण चिंतल चेडूं केवल 500 मात. आज तो संख्या आनीक मस्त कमी जाला. हे हांव सांगता फिगर 2017-18चे आज हे वर 2021-22 भितर खबर आसा तुमकां कोरोना निमित्त किती शाळाच प्रारंभ जाला ना. शाळा प्रारंभ जाल्यार एक हायर प्रायमरी जाल्या लोअर क्लास स्टार्ट जाला ना. आज ही संख्या एक्झॅक्ट संख्या सांगता म्हळ्यार 167 मात्र आसाची. पण म्हाका खात्री आसा हे आमी आतां रेग्युलर स्कूल स्टार्ट जाना फुडें ही संख्या खंडीत वाडटली म्हणून हांव म्हणते आसा. आता सरकारान आमकां परमिशन दिले आणि पाठ्यपुस्तक प्रिंट करचे त्यांनी अनुमती दिली. जाल्यार एक काम केलें सरकारान शिक्षक दिले नाही. केवळ हे शिक्षकांक आता आमकां विश्व कोंकणी केंद्र हांनीची तांकां हॉनरेरियम दिवंक गेलो. आज तांकां शिक्षक कितें आसा आता आमगेले एक इन्स्टिट्यूशन आमगेले कुमठांत एज्युकेशन कोंकणी शिक्षक आसा म्हणल्यार ताका हॉनरेरियम ताका जो पगार आसा ते विश्व कोंकणी केंद्र तांगेले एक आंदोलन दिते आसा. हाजे भायर कोंकणी शिकची चेडूं तांकां एक उत्तेजन दिवचे खातीर तांकां खूब प्रत्येक चेडवाक 1,000 रुपया लेखान त्या स्कूल बॅग्स दिल्ले आसा की तांकां कोंकणी शिक्षणांत उमेद येवका. कोंकणी शिक्षणांत आनी घेवका म्हणले बदल 5 लाख केन्ना 543 स्टुडंट्स आशिल्ले 5,43,000 रुपये कॅश प्राइजेस कॅश तांकां स्कॉलरशिपा रुपान संस्थेन पुरा आनी दिलेले आसा. आता प्रश्न कितके म्हळ्यार हे 40,000 चेडूं आसा केवळ 500 चेडूं मात्र कित्याक म्हणल्यार आमकां दिसता खूब लोक आमगेले हे कोंकणी पालक जे काही लोकांले चेडूं हे कॅटेगरींत आसा तांकां आपोवन आमी विचारले बाबा कितें तुमी कोंकणी. तांणी सांगचे म्हळ्यार म्हाका भाश कोंकणी उलोवचें कळटा आनी कसल्याक म्हाका म्हणून हे फरक आमकां तांगेल्या मनांत घालच्याक आमी उलोवंक शकना की कोंकणी भाश उलोवची वेगळी आणि कोंकणी भाश शिकची वेगळे पूण हे तांकां आमकां सांगता पडटलें. कितें केलें आज एक भाश शिकता म्हळ्यार ते उलोवच्याक कळटा उलोवच्याक कळटा इतलें वाचच्याक कळटा. हाका एक कारण उरच्या पावसा आमकां कोंकणी युनिफॉर्म स्क्रिप्ट नाशिल्ले तो समस्या आमी आतां मस्त सॉल्व केल्या. कित्याक देवनागरी स्क्रिप्ट आतां आमी हे काही स्मॉल संस्थेंत काही शिक्षण चलयता आसत ते देवनागरी स्क्रिप्ट आसा. बुक हे कोंकणी पुस्तक हे दोन्ही भाशेन प्रिंट जालें दोन्ही लिपीन प्रिंट जालें देवनागरी एज वेल एज कन्नडान जालें. आनी देवनागरी आमी जास्त करून आमी शिकयते आसा. आता 2 भाशा आसा कितें म्हळ्यार एक लर्निंग लँग्वेज आनी अर्निंग लँग्वेज. कित्याक दुसरे तांगेलो प्रश्न पयलो म्हणजे तांणी भाशा आमकां कळटा दुसरे तांणी म्हणचे ही भाशा आमकां पोट भरतोय म्हणून आमी चेडवांक आज स्कुलाक घालचे सांगता ताका शिक्षण घेवन तांकां कमोवपाक ताका पोट भरतोय की म्हणून. पण तेच खातीर 2 कॅटेगरीज वन इज लर्निंग लँग्वेज एंड अनदर इज अर्निंग लँग्वेज. आता लर्निंग लँग्वेज आनी मातृभाषा शिक्षणाक फरक ना. अर्निंग लँग्वेज कुड बी इंग्लिश और कन्नडा और एनी अदर लँग्वेज. पूण हे मातयान घालचे भारी त्रासाचे खातीर अनेक कसं म्हणटा म्हळ्यार आमकां थर्ड लँग्वेज म्हणून सांगून आमी कोंकणी कितें शिकता आमकां अनेक भास शिकचे जाता. कॉम्बिनेशन उरता हिंदी शिकचे जाता. हिंदी आज पुरा राष्ट्रांत परिचित आशिल्ली भाशा ती हिंदी शिकचे कित्याक वचना आमी म्हणटा आनी म्हणटा. अनेक तांणी प्रकार प्रश्न घालचो बरोबर बाबा तुमगेले कोंकणी SSLC पर्यंत आसा 10वी स्टँडर्ड पर्यंत आसा PUC कितें म्हणून सांगता. कित्याक केला आज पर्यंत सरकारान हे PUC मुखार PUC लेवलाक कोंकणी अजुनूय परमिशन दिलें. अशें म्हणून आमी SSLC पर्यंत गेले 10th स्टँडर्ड पर्यंत गेले हांगा आमी परत ब्रेक घेता. अशे 3-4 प्रश्न आमगेले पालक लोक हे कोंकणी चेडवाले हाऊस ऑब्जर्वर आसा की हे आय एड्रेस दॅट क्वेश्चन्स हे आमकां तांकां मना व्हरचे तरी आमी करना तरी जेन्ना आमगेले संख्या वाडीचे भारी कश्ट आसा म्हणून म्हाका दिसते आसा. आनी असं गेलं म्हणून 2000 आज पर्यंत
2006 देखून 2021 पर्यंत 4,400 स्टुडंट्सांना कोंकणी भितर शिक्षण घेतल्या आणि इतल्याने 453 हे चेडूं SSLC भितर कोंकणी एज अ थर्ड लँग्वेज हांणी पास केल्या. रिझल्ट 100% आसा म्हूण तांकां म्हाका भारी खुशी येता आसा. आणि जे काही तांचे भितर हायेस्ट त्यांनी मार्क्स घेवन गेल्ले आसा ताका आमगेले डॉक्टर मोहन पै आणि हे उषा राणे हांणी सुद्दां तांकां स्कॉलरशीप दिले. आता NEP विशयाचेर एक दोन मिनीट हांव उलोवंक इच्छा करता. NEP कितें जावचो पुरो म्हूण सांगून NEP आता आमी काही हे 6th स्टँडर्डान प्रारंभ करता आसा. हाजी काय आवश्यकता ना. NEP कॅन बी स्टार्टेड इन द फर्स्ट स्टँडर्ड इटसेल्फ. NEP सांगता म्हळ्यार teachers will be encouraged to use a bilingual approach, including bilingual teaching, learning materials with those students whose home language may be different from the medium of instruction. All languages will be taught with high quality to all students. A language does not need to be the medium of instruction for it to be taught and learned well. हे पुरा सांगचे भारी सुलभ, पण कशी इम्प्लिमेंट करतना म्हणजे त्रासाचे आसा. पण हांगा कितें प्रथम दवरूच फर्स्ट स्टँडर्ड करूनची कोंकणी आमी शिकोवच्या जाता म्हणून हांव सांगचे इच्छा करता. अनेक विषय म्हळ्यार NEP, I am quoting from NEP, all languages will be taught in an enjoyable and interactive style. आता भाऊ सांगले की आमी we have to take to the technology with plenty of interactive conversation and with early reading mode. And there will be a major effort from both the central and state governments to invest in large number of language teachers in all regional languages around the country, and in particular for all languages mentioned in the 8th schedule of the Constitution of India. So we are lucky आमगेले 8th schedule भितर ऑलरेडी नाव आसा. आणि एक हांव सांगचे इच्छा करता की सांगल्यार कोंकणी टीचर्स आमकां 2007 भितर हांगा केन्ना प्रारंभ केले कोंकणी शिक्षणाक अनुमती दिली तेन्ना कोंकणी टीचर्स आमकां दिलना. आणि कोंकणी टीचर्स तर दिल्ल्यार कितें जाता म्हूण हांव एक तुमकां उदाहरण दिवंक इच्छा करता की हांगा होन्नावर तालुका भितर करकी भितर एक स्कूल आसा, गव्हर्नमेंट हायर प्रायमरी स्कूल. आणि थंय एक विनेश्री HD म्हणून टीचर आसा. शी ऑन हर ओन ती थंय कोंकणी शिकयत आशिल्ली आणि थंय 40 चेडूं कोंकणी शिकत आसात. हाजे अर्थ कितके म्हळ्यार गव्हर्नमेंटान तरी कोंकणी शिक्षण प्रत्येक स्कुलान तर दिले नाशिल्ले. खंय कोंकणी भाशीक लोक आसून ताणें गव्हर्नमेंटान टीचर दिल्ले तरी आज कोंकणी शिक्षण घेतले चेडवाल संख्या हाजी 10 वांट्यान उरत आशिल्ले म्हूण म्हाका सांगचे इच्छा करता. सो नेक्स्ट एज्युकेशन पॉलिसी भितर हे टीचर्स दिवता म्हूण आसा. हाजे निमित्त एज्युकेशन पॉलिसी आमी समा बरोबर रितीन इम्प्लिमेंट जाल्यार कोंकणी शिक्षणाक एकदम मुक्त अवकाश आसा म्हणून हांव सांगता. आणि हे इतलें सांगून बहुशा हांव कोंकणी शिक्षणाचे कर्नाटकांतल्या सांगल्या कसले प्रश्न आसतली मुखार संवादा वेळार रिएक्ट करच्याक इच्छा करता. नमस्कार. मुरलीधर भाग तुमकां देव बरें कर म्हणटा. कर्नाटका कोंकणी शिक्षण म्हळ्यार प्राथमीक आनी मुळावी आनी मध्यम आनी प्रौढ शाळा हे तिनूय विभागांत कशें शिक्षण चल्लें केन्ना सुरवात जालें हाजी थोडी माहिती दिली. तुमकां देव बरें कर म्हणटा. आतां कर्नाटकांत कर्नाटकाचे दक्षिण कन्नड, उत्तर कन्नड जिल्हे आणि उडपी जिल्हे हे शिक्षणांत एकदम फुडें सरलेले एक 3 प्रांत्य. तशें जावन आमकां स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रॅज्युएट शिक्षण बी हांगा जालें. तर हेच वेळार आतां प्राथमीक, माध्यमीक आनी प्रौढ आनी स्नातकोत्तर ह्या तिनूय शिक्षणाचे बघे थोडे अनुभव आशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे रजिस्ट्रार जावन आशिल्ले डॉक्टर देवदास पै आनी त्या खातीर तांणी खूब तांचे फाटींब दिलेलो आसा. ते चारय तांचे अनुभव आसा. तसो आज हे त्या तिनीचे बघे इल्ली थोडी माहिती दिवन तांगेल्या अनुभवा प्रकार आज MA कोंकणी कशें पावले ते कशें चालून व्हरताचे अशें म्हणून सांगताचे डॉक्टर B देवदास पै हांणी PhD घेतिल्ली आसा आनी शिक्षण तज्ञ हय आनी आडळीत तज्ञ बी हय आनी व्हडले कोंकणी मोगी बी हय डॉक्टर देवदास पै. डॉक्टर मोहन पै हांणीची एक कर्नाटकांत कोंकणी शिकपाची एक बुनयाद घाल्लें
आता श्रीमान मुरलीधर प्रभू आणि कशी ते वाढले म्हणले एक विचार आमगेले मुखार दवरले आता 2015-16 एक अचानक एक घटन जालें कसं म्हळ्यार कर्नाटक कोंकणी अकाडेमीन एक प्रयत्न केले एक चेर इन कोंकणी स्थापन करू जतकी म्हणून मंगळूर इतके आमगेले ते एक लक लायक आशिल्ली ती एक 2 कोटीचे एक फंड आयले हे बहुशा आमकां हायर एज्युकेशनांतू एक एंट्री जावच्याक कर्नाटकांतू एक बारी एक आमकां चालने मेळ्ळे म्हणून म्हणयात कोंकणी अध्ययन पीठ जाल्लें त्या वेळार एकलो वायस चान्सलर तो वयतशीची आमकां अनएक्सपेक्टेड या पळय तो म्हणालो आमी हांगा आराम करया आतां गोंयांत मात्र अशें न्हू हांगाच्याकय आराम करया म्हणून तशें 2016 कांय तयार नाशिल्ले एक पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्स मंगळूर विश्वविद्यानिलय जालें तेदना क्वॉलिफायड टिचर्स ना एलिजिबल स्टुडंट्स ना एलिजिबिलिटी म्हळ्यार कशी एकाच स्टुडंट आतां कन्नड इंग्लीश संस्कृत हिंदी आनी पुरो पोस्ट ग्रॅज्युएशन करचे खंयचेय स्टुडंट तो शाळे दाखूनच ते भास शिकून येता एक विचित्र सन्निवेश आमगेले कर्नाटकांत गोंयाक आनी होलीक करता प्राथमीक शिक्षण कांय ना कांय मूळ नाशिल्ले तुमी एका वेळ वयर वचून बशिल्ले वरी जाल्ले आजचे दोश कसले असो आज एक चान्स आमी घेतले हे कसं म्हळ्यार हांगा ऑर्थोग्राफी कोंकणी बरोवचे नेम जावो इवन आमगेले पार्ट्स ऑफ स्पीच म्हळ्यार नाम क्रियापद असले विचारय कांय गोत नाशिल्ले बरी घरांत उलोवन घेवन आशिल्ले स्टुडंट्स आमकां मेळ्ळे ते वेळी ಸ್ವಲ್ಪ प्राय चड जाल्ले आनी सगळे वेरायटीचे मेळ्ळे सुदारसून गेल्ले आमी जाल्यार 2 वर्सां आमकां कितले धैर्य येयलें म्हळ्यार आमी सडन CBCS म्हळ्यार आतां सगळे आमगेले भारतांत एक लेटेस्ट रेग्युलेशन आसचें ताका स्विच ओवर केलें हें कितलें जालें म्हळ्यार आमी कांय 30 पेपर्स कोंकणींत आमी तयार केले बारी एक आमगेले एक साधन म्हूण येता आमी गोंयचे सिलेबस पळयले आनी इंग्लीश हिंदी सगळे होलीक करून एक लायक CBSE सिलेबसार आमी MA आरंभ करून आतां 5 वर्स जाले 5 वर्सांत आमकां संख्या 9 ताईं मेळ्ळले थोडे फावटी 5 विद्यार्थींनी आरंभ केल्ले आमी 10 ताईं गेल्लेले आसा आतां नेक्स्ट जॉयन जावच्याक स्टुडंट्स एन्क्वायरी करता आसाची हे कितले 5 वर्स चल्लेले 10 वर्स चोलका आनी 15 वर्स चोलका शाश्वत जावन हे कोर्स आमी राबोवन घेवका म्हणून आमगेले उद्देश आसा तेच वेळार आमकां बारी एक अगत्य आनी आमगेले आशय कसो म्हळ्यार आमी आतां मुरलीधर प्रभुमान म्हणले वरी मुळा दाखून स्ट्रांग जावप आनी हेज्या पिरामीड उलटा जाता आतां आमगेले हायर एज्युकेशन आमी कितले प्रयत्न करून कितले वाडयला रे मुळा दाखून येवचे स्टुडंट्स तांणी कोंकणी शिकिल्लेच जाला रे आनी फ्रेश ग्रॅज्युएट्स आयला रे ही भास चड जाता इतल्या म्हळ्यार आज आमी तांकां रिसर्च ओरिएंटेशनाक करता आतां ऑलरेडी आमगेले ಸ್ವಲ್ಪ मोटिवेटेड 1-2 जन PhDक रिजिस्ट्रेशन केला तशीच आमगेले ग्रॅज्युएट्स आनी पुरा हे एक बरे पोस्ट ग्रॅज्युएशना राबून रिसर्च एरियाक वचूंक येता आनी एक व्हड अचिवमेंट केलेले आमी कसो म्हळ्यार खंय मंगळूर विश्वविद्यानिलयांतू प्रथम जावन आमी MCQ म्हळ्यार मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन केले ते मॅशीन इवॅल्युएशन करूं जाता आनी तो आमकां थोडेचे आमगेले भितर एक 2 लिपीचे स्टुडंट्स आसाची तांगेले ಸ್ವಲ್ಪ प्रॉब्लेमय सॉल्व जाता आनी हे प्रयोग आमगेलो हे फर्स्ट टायम ह्या फावटी आमी ते पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन वापरून आमी
परीक्षेक व्हरून एक जैतवंत म्हणून येता आनी आमगेले सिलेबस कितले आमी कॉम्प्रेन्स केला म्हळ्यार एक पेपर बरी कोंकणीची स्थितीगती तांतू आमगेले NET सिलेबस आनी IAS तो आसचे पेपर आसा सिलेबस आनी विंगड विंगड कॉम्पिटिटीव सिलेबस आनी हे पुरो विचार येता आनी मातृभास जावन ताजे वीकनेस कसले शिकपा भास जाल्यार मात्र तें आमकां कशी भास एक उपकारा पडटा असल पुरो विचारूच एक पेपर आमी डिस्कशन केला आनी कोंकणीची घडणूक म्हळ्यार कोंकणी कशी वाडून आयली येदोळताय तेन्ना आमी बारी ते सरस्वती न्हंयचे कनेक्शना दाखोवन आमी उलयलाचे प्राकृत भास हे पुराय उरलो न्हू आनी सगळी जनराक एक पेपर घेतला आमी लिटरेचर एक शॉर्ट स्टोरीक आनी एक हाका कादंबरीक आसा नाटकाक विंगड पेपर आसा सगळे विंगड विंगड पेपर आसा ताजे वट्टूचे विमर्शा ज्ञान येवचे खातीर आमी पुरो वेस्टर्न थिंकींग हें पुरो सेरसून घेवन एक पेपर लिटररी क्रिटिसिजम आसा आनी रिसर्च मेथडॉलॉजी आसा आनी तांकां चॉयस बेस्ड तो आमी विंगड विंगड इंट्रस्टींग पेपर घाला म्हळ्यार कोंकणी कल्चरल बॅकग्रावंड इवन आमी आमगेले विश्वासाचे हें म्हळ्यार वर्शीप ट्रेडिशन आमगेल्यांत विशेष ते कोंकणींत ते क्रिश्चन लोक आसाचे आमगेल्यांत आसा तांतू आमी गोंयांत अशे सगळे टेम्पल्स चर्चेस हाजे विशय आनी एडिटींग एंड पब्लिशींग ह्या परत आज जावं आमगेले ग्रॅज्युएट्स आनी पुरो वचून प्रिंटींग पब्लिशींग एरिया मिडिया आनी क्रिएटीव रायटींग आनी ओल्ड कोंकणी लिटरेचर टीचिंग मेथडॉलॉजी आनी वेस्टर्न पोएटिक्स आनी जेंडर एंड लिटरेचर ह्युमरस लिटरेचर असल पुरो आमी विंगड विंगड विचारांक तांकां चॉयस करच्याक एक हें केलां आनी भाशांतरच एक पेपर ताजी थियरी आनी ताजे वावर अशी आनी शेणें गोंयबाब चाप्रा दे कोस्टा कमलांबाळ हांगेले वयर स्पेशल स्टडीज अशी मस्त एक एक्सटेन्सीव जावन कवर करून एक MA जातलो खंयचेय विशयार तो लिटरेचर इंग्लीश तूं MA केलेलो तागेले तितलेच एक सामर्थ्य आमगेले इंग्लीश कोंकणी MA केलेल्याक मेळ का म्हणलें आमी एक उद्देशांनी हें केलें आतां NEP येतना ओपास आमगेले मंगळूर विश्वविद्यानिलयांत आमी एक कळोल 10 दिसा दाखोवन सिलेबस करिक्युलम हाजे वर्क बारी रिगरस जावन केला कशें म्हणल्यार अंडर ग्रॅज्युएट कोर्साक फस्ट 2 सेमिस्टरांत एबिलिटी बिल्डींग म्हळ्यार स्कील बेस्ड 2 पेपर येता आमी इंग्लीश सब्जेक्टाचे एक रेफरन्स घेवन 2 पेपर केला एक म्हळ्यार स्विकार कौशल्य आनी एक उत्पादक कौशल्य म्हळ्यार आज कशी आमी इंग्लीश कॉर्पोरेट सेक्टरा उलयताची तशीच कोंकणी सगळ्यान वाजूची उल्लोची तशी म्हळ्यार रेकॉर्डेड स्पिचा दाखोवन आयकून बरोवप दाखोवन एडवान्स्ड स्टेज जाताय पुराय विंगड विंगड संदर्भारी बरोवचे वाचूचे आयकूचे आनी एक LSRW 4 स्किल हे आमी प्रॅक्टीस दिवचे खातीर 2 पेपर केले आनी कोणेय कोंकणी विंगड कोर्साच्यानी शिकच्याक ओपन इलेक्टिव्स केला ओपन इलेक्टिव्सांत एक भाशांतराचेची एक विशय दिला म्हळ्यार विंगड भाशेचेंक आमगेले आनी एक कार्यात्मक कोंकणी कार्यावळ कोंकणी म्हूण केला फंक्शनल कोंकणी म्हळ्यार विंगड भाशेच्यानी कोंकणी शिकचे आसल्यार तांकां बेसीक वॉकॅब्युलरी हे पुरो विचारो वाक्य रचना हे अशी एक दिल्ली मेथी आमकां कोंकणी भोवशा अंडर ग्रॅज्युएट लेवलार आनी सगळ्यांनी चड विद्यार्थीनी हे घेवची तशी एक अवकाश करून दिला आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशनांतूय आमी इतले एडवान्स्ड स्टेजाक पावल्याचे
अशी एक हायर एज्युकेशन लेवलांतू इतलें पुरा काम चलता आसा आनी विश्वविद्यालय आमगेले विद्यापीठा दाखून मस्त हाका एक सपोर्ट आसा तशीच आमगेले डिपार्टमेंट एक नॅशनल लेवल लोकवेद डिक्शनरी करतास हे मागीर डिजिटल फॉर्मारी अनेक तेसॉरस करतास पदकोश हे फुल्ली डिजिटल प्लॅटफॉर्मार करतास हाका पुरा आमी ऑल इंडिया टच दिला म्हळ्यार प्रादेशीक हे विभजन ना सगळे गोंया दाखून केरळा दाखून कर्नाटका दाखून सगळ्यान आमी माहिती घेवन हे दोन्ही योजन करतासाची तशीच विश्व कोंकणी केंद्र ಒಟ್ಟು ಮೇಳ घेवन ते आमगेले कोंकणी चरित्र आज विशयारी वय 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 हे जाता आसा आनी असल मुखारी आनी चड चड एक संशोधन करचे एक योजना करच्याक भारी लायक एक स्टेज फॉर्म जाला मंगळूर विश्वविद्यालयांतू आनी सगळ्याले हाका सपोर्ट आसा म्हणटाची हांव म्हगेले विचार हांगा कराय धन्यवाद देव बरें करो डॉक्टर देवदास पाय आमेले बेंगळूर म्हळ्यार कर्नाटकाचे राजधानी बेंगळूर सायडान तांणी गेल्यार तांणी म्हणटाची न्यू दक्षिण कन्नड जवळ भारी बुद्धिवंत रे म्हण तुमी दक्षिण कन्नडांत लोक भारी बुद्धिवंत लोक अशें म्हण म्हणटाच आमकां आनी तें खरें दिसता कित्याक म्हळ्यार 5-6 वर्साचे समय भितर एक स्नातक आनी स्नातकोत्तर मट्टाक कोंकणी आनी रबच्याक कितलें काम केलें कशें आमी ताका एक बुन्याद घाले आनी आमगे प्लॅन कशें वाडोवन हाडलें अशी आज दुसरी खंयचेय भास व्हड भास 60 करोड लोकल भास आसूची हिंदी भाशेन तूं कशी स्नातकोत्तर शिक्षण चलता त्याच नमुन्यार आमी एक इंग्लीश भाशे म्हणके त्याच नमुन्यार एक बुन्याद घालून वाडोवन हाडटा आसताची अशें म्हणून माहिती आमकां डॉक्टर देवदास पैन दिले हाजे बगे मना आशिल्ले थोडे आमकां प्रश्न आसतालो पूण आमी पयलें आमी आतां केरळ राज्यांत कितें आसा ते म्हळ्यार आज आमी सुरवात करतना इल्ले वेळ जाल्लो निमित्त आतां पयलें केरळ राज्यांत कोंकणी भास कोंकणी शिक्षण कशें आसा अशें म्हणून माहिती दिवच्याक श्री रामकृष्ण किणी एर्नाकुळम रामकृष्ण किणी हांणी एक बँकां भितर हांणी उद्यम केलेले कॉर्पोरेशन बँकांतूं AGM जावन आशिल्ले रिटायर्ड आतां पूण कोंकणी बगे खूब मोग आनी खूब काम करून आशिल्ले हॉर्टस मलबारीक असं पुस्तकात बगे आमकां ताजे बगे हांव उलयना कसलें हाका हाजी एक वळख अशें म्हणून कोंकणीन तूं दिवच्याक खूब काम केलेलें किनी मामा आमगेलो आनी तमीळ कोंकणी हांतूं भितर शब्दकोश हे करच्याक काम केलां म्हळ्यार आमी बँकिंगांतले हांव आत्तां सांगलें बुद्धिवंत जनर म्हणून म्हणटाचे म्हणजे केरळ लोक गांवांत ते कोंकणी लोकांक तें लाग जाता तोय बँकिंग आशिल्लो पूण कोंकणी खातीर कितलें काम केलें अशें म्हणून दिसता पंढरीनाथ भुवनेंद्र पुरस्कार म्हणून एक पुरस्कार केरळा भितर आसा पंढरीनाथ भुवनेंद्र गेले कोंकणी बगे खूब 40 वर्स 50 वर्स फाटीं तांणी पुस्तक बरयिल्लें आसा कोंकणी बगे तांगेल्या नांवार एक पुरस्कार प्राप्त जाला आमगेले केरळ कोंकणी अकादमी कोचीन हांणी दिलेलो ह्यो पुरस्कार किणी मामाक प्राप्त जाला आनी तशीच केरळा दूरदर्शन आनी ऑल इंडिया रेडियोन हाचे आमगे कोंकणी लोक केरळ सरकारा प्रमाण आसचे आमी एक 80,000 लोक पूण जाल्यार एक DD भितर कोंकणीचे विशय येवत आसता आनी तांतूं भितर इंटरव्यू घेतला किण मामाने अशी कोंकणीचे खूब काम करच्यो वावर करचे मनीस मोगी श्री रामकृष्ण किणी आतां केरळ राज्यांतूं कोंकणीची परिस्थिती कशी आसा विशेश जावन शिक्षणाची हाजे बगी माहिती दिता आसाची श्री रामकृष्ण किणी नमस्कार ऐकूयात ना हय आम्ही आता तुमगेले सगळं ऐकिने मुरली मामाले देवदास मामाले भावे मामाले नाजाल्यार आतां आमगेले मोहन मामाने सांगलें तितकील आयकून खंय की डेव्हलप जालें तुमगेले कोंकणी सगळं जाल्यार केरळांतू आमी सांगताय जाल्यार आमगेल आतां म्हाका दिलेलो विशय कसो म्हळ्यार केरळ राज्यांत कोंकणी साक्षरताय लिटरसी ऑफ कोंकणी इन केरळा तांकां माना जाता आमगे लिटरसी खंय कीची होगूर होगूर संत संत वचून आस म्हूण सत्य सांगत जाल्यार काल आशिल्लो केरळांतू
आम्ही कोंकणी दोरकी सगळं घरकडे भाईरय सगळं कोंकणी उल्लयतानी जाल्यारी कोंकणी उल्लोवच्याक कळत जाल्यारी लज्जेतानी उल्लोवच्याक तावळी एक पद आमगेले कोंकणी भाषा प्रचार सभेन आता 50 वर्ष जालें पुरुषोत्तम मल्ल्यामान सूर केलेले ते कोंकणी भाषा प्रचार सभेन एक पद आसा आनी सांगचे आशिल्लें कितें म्हळ्यार कोंकणी भास उल्लोमका आम्ही सर्वय जनानी लज्ज सोडूका कितले अर्थवत जान आशिल्लें तें पद म्हळ्यार आमकां कोंकणी उल्लोवच्याक लज्ज दिसूचे काल आशिल्लो आमकां आजी तें परिस्थिती बदलल्या आमी धैर्यान सांगुयात आम आजी दोरको नाजाल्यार आम आजी कोंकणीत मुगेल मातृभाषा कोंकणीत म्हूण सांगून आज कोणेय लज्ज करनाय कोंकणी साहित्य तशीच साक्षरताय तांच्या वाडल्या केरळांत जाल्यार ताची समस्या इतली म्हळ्यार सेन्ससारी तांणी सांगलें म्हळ्यार जस्ट 70,000 जन मात्र केरळा न्हय उणावत उणे पळयत जाल्यार कुटुंबीस वैश्यास मागीर दैवज्ञ ब्राह्मण मागीर पुराम काडटना नाजाल्यार इवन आमगेले ही सगळें आसता पळय देवदासी आसय कोंकण सोनार आसय हे पुरा आमकां उणे एक 7 लक्षपणी जन जारला कोंकणची कुटुंबीस जावो वैश्यास जावो आमगेली उल्लोमची GS ब्राह्मिन्स जावो आनी कोणेच सायत्तना कोंकणीत मातृभाषा म्हणून सांगनाय तांणी मलयाळम एक खंडीत सांगुयात कोंकणी उल्लोव जन 70,000 न्हय ते एक विषय आमी सांगता आनीक आता कोंकणी साक्षरता म्हणून सांगताय आमी साक्षरता म्हळ्यार कस जालें शिकूचे ज्ञान मेळचें ज्ञान सांगून दिवचें शिकोवचें हे विशय न्हय हे आमी ताजे प्रचार करचे प्रसार करचे हे कोंकणी साक्षरता म्हणचें जाल्यार ऑफिशियली औद्योगिक जावन आमकां कोंकणीक केरळांतू साक्षरता ना म्हूण सांगताय जाल्यार तिक्कोमचे स्कूल दोनीत आसा आमगेले कोंकणी संस्था दायित्य आसाय कोंकणी प्रचार करची संस्था दायित्य आसाय कोंकणी तूं आतां पोएट्री जावो नाजाल्यार साहित्य लिटरेचर जावो नाजाल्यार म्हणणी जावो हे सगळं आमकां सांगून दिवचें शिकोवचें बुक आसाय संस्था आसाय जाल्यार शिकोवचें दोनी स्कूल ऑफिशियली केरळांत कोच्चिनाक TD LP स्कूल म्हणूय चर्ला तशीच TD गर्ल्स लोअर प्रायमरी स्कूल म्हणून मटाजेरी थंय लागींच कोच्चिनाकत हे दोन्ही स्कूला मात्र फर्स्ट स्टँडर्ड तुकून 4th स्टँडर्ड भितर टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राईब करून ते टेक्स्ट गोंयचे तांगेशन डिपार्टमेंटान तयार केलेले ते गोंयचे गोवा सरकाराक पुस्तक हांगा सिलेबसांतू कोच्ची शिकयताय इथे जावो वर्षांनी 40 वर्षां जाल्ले कोंकणी 4th क्लास भितर मात्र शिकयताय टेक्स्ट बुक्स तांणी पहिले क्लास तिसरे क्लास तशीच 4th क्लास प्रिस्क्राईब केला तातूंत पुरा कविता एक प्रोस गद्य पद्य पुरा आसता अक्षरमाला तुकून शिकूचे एक शब्द नाजाल्यार एक उत्तर कशी जावची आमगेनी कोंकणी व्याकरण कसं हें पुरा तातूंत जाल्लें सिस्टमॅटीक सांगून दिताय जाल्यार हे काडच्याक दोनी टिचर्स एकली सरस्वती टीचर म्हणून सांगून एकली मंजू टीचर म्हणून सांगून दोन्ही शिक्षक हे आज शिकयताय आनी तीस 40 जन एक क्लास आमगेल कोंकणी कोच्चीक कितले जन कोच्ची मँगलोर बोचमटे कॉन्ग्रिगेशन कोंकणी वाडो की मुरलीमान सांगेल म्हणटच म्हाका काय सांगचे आसा ती म्हळ्यार ही बुके भास न्हय म्हूण ती आमकां उद्योग मेळटवे काम मेळटवे खंय एक आरक्षण म्हळ्यार असल सगळे नमुन्याचे तांणी ते वाल दिताय
ताक आमकां सांगू काय उत्तर नाही आनीक मुरली मामान सांगेल म्हणटची आमगेल गावांतूय सांगताय आमकां कसल कोंकणी ज्ञान ना आमकां कोंकणी येता वाचू कळता उलोवच्या कळता देवनागरी लिपी मेळली हिंदी आणि संस्कृत आम्ही शिकताय तशी अशी लिपी न्हय वे त्यावेळेला आमकां कळना म्हूण कशें जमचें तांणी सांगताय साक्षरता मेळली कोळका कोळोमका नाल्यार सिक्का सिक्कोमका म्हळ्यार मात्र म्हूण जाल्यार हांणी ऑफिशियली खंय एक बरोवंका ताका एक नमुने रीत ताचे एक रीत रिवाज आसा म्हळ्यार कसं सांगचें ताचे एक चाल आसा त्या भाशेक एक डायलेक्ट आसा त्या बरोवचे एक रीत आसा ताचे उलोवचे एक जान आशिल्लें स्पश्ट जान आशिल्लें प्युअर जान आशिल्लें उत्तर आसय शब्द आसय हें काय तांकां सिक्का म्हूण ना जाल्यार कोंकणी तांकां साक्षरता आसवे आस जन पूर्ण न्हय कोंकणी उलयताय कोच्ची म्हूण न्हय सुमार कडेन उलयताय ಸ್ವಲ್ಪ सातण सायड वतना ताजे चड सातणाच म्हळ्यार तेके भागा वतना थंय मात्र ಸ್ವಲ್ಪ आमगेल भाश तांकां उरलेल्या मनाचे समजताय आजकाल तांकां कांय शिकयताय जाल्यार साक्षरता स्कुलांत चुकून मात्र मेळची म्हूण सांगचे सम न्हय म्हूण हांव केरळा संबंधान सांगतो इति म्हळ्यार हे 4th क्लास भितर आम काय ते कोंकणी म्हाका तें भाग्य मेळ्ळें हांव शिकतना 1976 आमी गेले जाल्ले टीडी स्कूल सेम स्कूल तिरुमला देवस्थान स्कूल जाल्यार म्हाका एक संत मेळ्ळो ना आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी नाशिल्ली एक कसले एक वातावरण कोंकणी ही भाषा प्रचार सभेचे क्लास सांजे अशी मत आमकां कोंकणी एक मार्ग जाल्यार आज कोंकणी जे आमकां दिले हांव ऐकील करी शिक्षे शेल्डू आमगेल साहित्य जाण वैश्य सै तशीच कुडुंबी सै इवन मोहम्मदन्स एंड क्रिश्चियन्स मोहम्मदन्स असं म्हणून सांगताय हे वर्ष लास्ट इयर मेळले कोलो मोहम्मदन मोहम्मद म्हणटा गेले नाव तो कोंकणी टॉपर तांणी खंय ताका मार्क म्हणून हे उल्लोवची एक नमून आसा आमगेल ती भाशे रीती डायलॅक्ट टोन एक्सेंट तातूंत ताका मार्क म्हणून जाता त्यावेळी कोंकणी प्रचार जावन जाल्यार आमगेले कोंकणी साक्षरता म्हळ्यार एक नमुने पळयत जाल्यार सगळे जाणी तातूंत तात्पर्य काणू ते भाशेचेर एक मोग कोरनू एक लाव काणू तान काणू ताजेर एक स्नेह दिवनू तांणी शिकून काडले साहित्य इति म्हणून बरयले ते गोवाच्या भाशेन भितर आज बरोवची गोवाची भाशा आता सांगता जाल्यार आमगेल ते होर्तुस मलबारीक आसा काल कोंकणी नागरिक लिपी न्हय ची रोमी लिपी न्हय एक 70शी म्हळ्यार 740 ते झाडांकय कोंकणी नाम दिल्ले तावळ तांणी कोंकणी म्हण आशिल्ली ताका लिंग्वा ब्राह्मणिका एंटिक्वा म्हळ्यार पोरणी कोंकणी भाश मलयाळम आशिल्लें मलबारी तस सांगतानी 4-5 भाशेन ताका दिल्ले तांणी ते होर्तुस मलबार ते बुकांतू तांतू प्रधान जावन आमगेल तेगजाण वैद्य अप्पू भट रंगभट विनायक पंडित म्हळ्यार आमी गोवा तुकून येयल्ली तांकां पोर्चुगीज कळटान खंय कोंकणीन चिंतन कोरतानी बोरो मलयाळीन कोरनू मागीर ते एकल्याकेर पोर्चुगीसान भाशेन कोरनू व्हड एक वॉल्युमिनस वर्क ते दिगंता मात्र करूं म्हळ्यार तितले ते दिग्गजा मात्र करूं जमचे ते एक विद्वांस जान ही 12 वॉल्युमाचे 30 वर्ष सगळं काढ ते केल्या तांणी केल्या तशें आशिल्ले ते कोंकणी कितले प्रामुख्य आशिल्ले एक झाडाक एक पेजारी कोंकणीन चढावत देवनागरी लिपीन एका लागती यूज केली वापरल्या हांनी हे अप्पू भट रंगभट विनायक पंडित म्हळ्यार कोच्ची आशिल्ली ती तांणी तांचे कितें फुडें एक निगंडू आशिल्ले खंय त्या निगंडोरी एक झाड तांगेले अंडर 19 जन आशिल्ली ते हाडोवन तांणी ते शिकचे आशिल्ले खंय तांणी ते ताका रिसर्च संशोधन करून तशी ते बूक भायर हाडलेले तांगेले नाव कोणे प्रचार करणे इथे म्हळ्यार तुमकां कळटा कारण नाल्यार कोंकण्यांक प्रचारू तावळी नाशिल्ली मेळूंक एक भाशेन अच्युतन म्हळें एक मलयाळी वैद्य मात्र सांगता जाल्यार बिशग्वरन माराले हे बिशग्वर आले वैद्य आले तांगेल
भूमिका आमकां ना म्हूण करूं जमना तशी तांणी ते आरंभ केले ते कोंकणी तांचे एक आमी एक स्मरणिका तिथे ते स्मरणे खातीर एक तिनी बस्ट सायज स्टॅच्यू प्रतिमा केल्ली कोचीक कोणे इल्यार ते इतली म्हण निमताना आनी रे कोंकणी बेगेक जीव सोडेल जेवना म्हूण सांगताय तशी ते होर्तूस मलबारिकस म्हळ्यार तांगेले ते कालार चुकून आज आमी हांगा पावली पद्मश्री भितर आमकां मेळ्ळी साक्षरता ना म्हूण सांगचा जाता कोंकणी बेगेक जीव सोडलेलो एन पुरुषोत्तम मल्ले माम तांगेर मत फर्स्ट कोंकणी टीचर कोंकणी नाही टीचर जावन आशिल्ली शिक्षक जावन आशिल्ली 100 वर्सां ती नत केले 100 years चड जाले तशें चयतना आमगे कोंकणी बेगेक होर्तूस मलबारिक 1678 to 1693 भितर वर्ल्ड बरयल्ले रेफर करता तशी कोंकणी एक स्थान आमकां मोल मेळ्ळें इतने जणांक चौथे क्लास भितर स्कूल स्कूल तिरुमला देवस्थान देवळा स्कूल केरला स्टेट चुकून जायना सुमार वर्ष ज्यांनी ताका अशी एक रिसर्च म्हळ्यार एक संशोधन करून ताजे एक सिलेबस कमी ती केल्ली सुमार संस्था केल्ले तांणी अक्षर माल चुकून ते 6th 7th स्टँडर्डाक जशी खातीर 5000 टेक्स्ट बुक्स मारले भितर म्हूण सांगिल्लें बुक्स खंय दिसतना केले की तुमकां कळटा राजनीती नाल्यार पॉलिटिक्स म्हळ्यार कसल आज आमगेले पॉलिटिक्सा निमित्त जावयात ना जाल्यार लिपीचे एक सान एक पॉयंट आसता आमगे लिपी म्हळ्यार सुमार जण कर्नाटकांतू रोमी लिपी आसा म्हूण सांगता नाल्यार कन्नडान म्हणटा थंय होडोळा जे ते जाल्यार हांगा थंय एक विभाग प्रादेशिक एक विभाग जन तांणी मलयाळेनय शिकोवता म्हणून आमगे शिक्षा जाताले उलोवच्या जाताले स्पष्ट जाताले ताजेर मोग आसा जाव न्हू आज एक हे लगेने कारण हे स्कूलां तूं 7th स्टँडर्ड तक जाव नतील बेगे आता दिसतीत जाताने पर जाताने म्हूण सांगून आमी आशेन रावल्याय शुभाप्ती विश्वास आमकां केन्नाय राखतलो म्हूण म्हाका सांगू आसा तशी आत्ता स्कूला बेगे सांगताय स्कूल 4th क्लास भितर कोच्ची आसा म्हूण मात्र टीडी स्कूल जाल्यार कितले की इंद्रकांत शेनाय तुमकां कळटा तो गोवा आशिल्लो बॉम्बे आशिल्लो हांगा आशिल्लो ताणें सिलेबस केल्या कितले की वर्ष फुडें ताणें हांगा सूर केल्या ताणें सुमार प्रयत्न केला हांगा एक ताणें कोंकणी विद्यापीठ स्थापन कोर न्हू तो आज ना आमगे मध्य स्थापन कोर ताणें शिकोवच्याक सूर केले 5 वर्सां केले मागीर कोंकणी भाशा प्रचार सभेन सुमार प्रयत्न केला जाल्यार कोंकणी केंद्र गोश्रीपूर म्हणून आत्तेक आसा तांणी अशीची तांणी सुमार अशी सप्ताह करताय किणीमाम आज कोंकणी चेडूं कितले आसता म्हळ्यार एक अंदाज कस की सांगतात आज कोंकणी शिकची चेडूं एक 40 चेडूं आसतली एक 40 चेडूं एप्रॉक्सिमेटली 40 म्हळ्यार आयची एक कंपल्सरी ना न्हू मामू नाही हांव कोंकणी शिकची चेडूं कितले आसाची म्हूण आतां कंपल्शनाचो प्रश्न आमी उलयत न्हय आज एक 40 चेडूं बरी म्हळ्यार वर्स एक 40 चेडूं बरी शिकता आसाची म्हळ्यार एक माहिती सांगता न्हय वय आतां केरळ राज्यां भितर कोंकणी शिक्षणाचे एक वयल एक चित्रण किणमामान दिलें आज आमी सुरवात करतना वेळ जाले निमित्त आमगेले समय दायतायले आतां एक 2 प्रश्न आमकां घालच्याक निमगुच्याक आस्पद आसा आमगेलो भूषण बाब तुमी हाजेर आसाचे न्ही के भूषण बाब ना ते ब्लँक आसा ब्लँक आसा इथे सांगताय मामू ना
नाही आता आमकां दोन प्रश्न आसूच्यो. एक असं म्हणणारी हा. मुरलीधर प्रभू तुम्ही NEP हा. बघे होय NEP बघे सांगलें. आता भूषण बाब म्हणाले आमकां मस्त आस्पद आसा कोंकणी वाडोवच्याक म्हणून. आता ताका एक प्रश्न कसलो आसा म्हणून म्हळ्यार भारत संविधानाचे 29, 30 आणि 350 हे तिनी हांत भितरी अनुच्छेदा भितरी आवय भास शिकोवच्याक एक आस्पद आसा. आता गोंया भितरी ती राजभास थोडे भूषण बाबान सांगता की अशी साध्यता आसा आनी ते वाडोवन वर येता म्हणून. आमगेल्या कर्नाटका भितरी आनी केरळा भितरी परिस्थिती कशी लाग जाता. आता चेडवांक भाशेन म्हणून सांगता शिवाय NEP हांत भितरी मातृभाशेन म्हणाल प्रश्न बारीक खूब उण दिसता म्हाका. देवदास पेन काही पळयलास की ते खबर आहे काय आलोचन केलें तेच ते म्हळ्यार मातृभास अपास फुडले कन्फ्युजन आसा. हा. आता तुगेल मातृभास की राज्याची केवळ राज्याची भास मातृभास एक बारी उदाहरण लायक म्हळ्यार कर्नाटकांत अंडर ग्रॅज्युएट म्हळ्यार BA BSc प्रथम भाशा कन्नड कंपल्सरी म्हणून केला. हेच एक बारी हेच करूं नाशिल्लें नज्ज आशिल्लें. तुमकां स्वातंत्र्य पुराय भाशेची आसता म्हणटाची तुम्ही एक भास पिन्न करून दवरला रे दोन्ही दुसरी भाषा इंग्लिश घेता शिवाय ते संस्कृत की कोंकणी की हिंदी की पुरा चान्स उणी केले मरी जाले. त्या खातीर आतां ते कोर्टांनी गेला तशी आमी चड उरलोत नाका विशय हय मुखार एक सूक्ष्म विषय हय सूक्ष्म विषय. मुरली तूं कितें म्हणटा तूं ते NEP भितरी पयले नंबर आसा अर्ली चायल्डहूड केअर अँड एज्युकेशन म्हणाल एक विषय आसा. मुरलीधर प्रभू नाही NEP भितर NEP कशें म्हळ्यार मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स एक उरता म्हूण ना. एक चेडवान 3-4 भाशा शिकित आनी ताका शिक्षक ताका ताकद आसा म्हणून NEP सांगता. नाही आता प्रश्न आनी कसो ते आनी ती फॅसिलिटी प्रत्येक शिक्षण संस्थेन कोर दिवपाक वचता. नाही मिगेल प्रश्न आनी कसो ते सांगता 8 वर्स ते 10 वर्साचे एजारी आनी कितले भाशा जास्त शिकता तितले शिकिता. नाही ते एक आम्ही कर्नाटका आशिल्ले 6th स्टँडर्ड आतां शिकोवचे हे पुरो सोडून प्रायमरी 1st स्टँडर्ड आतां म्हणून आमी कोंकणी शिकोवचे का. मुरली पळय मिगेल प्रश्न कसो म्हळ्यार आमी आतां जे तिसरी भास म्हणून कोंकणी शिकयताची त्याची स्टेट आसा तशी आसता की ना. NEP तुगेले NEP 20 हाडली कुडले कोंकणी आज आमी तिसरी भास म्हणून शिकयताची कशी ताची तें स्टेटस आसता की वता. दॅट इज डाउटफुल. म्हाका अनुमान आसता कितें केलें तुका तो आतां तुका केन्ना 1st स्टँडर्ड आतां कोणूच कोंकणी शिकोवचे अवकाश केन्ना दिता तो तेन्ना आनी 8th स्टँडर्ड आतां कोण 3rd लँग्वेज इंट्रोडक्शन कसा प्रश्न उरला. आतां 1st स्टँडर्डान तूं कोंकणी शिकत्याक अवकाश दिल्यार म्हळ्यार कशें शिकोवचें कोण शिकोवचें. आतां इंग्लीश माध्यम नाही इंग्लीश माध्यम आसलें बरो कर्नाटकांत दुसरी भास कन्नड जाली तस जाल्यार हांगा मल्टी लँग्वेजेस मिळतो. देर इज नथिंग लायक 1, 2 or 3 लँग्वेजेस. यू कॅन गो फॉर 4 or 5 लँग्वेजेस ऑल्सो. यू कॅन म्हळ्यार कोण सरकार दितले पुरा भाशीक शिक्षक शिक्षक दिव का म्हणून आसा पॉलिसी. दॅट्स व्हाय हाव कोटेड दॅट. आतां 50 वर्सांनी दिनी आनी दिवचे सवय म्हणून प्रश्न गुत ना. तें सांगता NEP सांगता एक पण NEP इम्प्लिमेंट कसो जाता म्हणून म्हाका गुत ना. पण NEP पॉलिसी इंटेन्शन्स आर व्हेरी गुड. हा वय तातूंत भितर क्लियर सांगता टीचर्स इन दी एनकरेज देर इज ए मेजर एफर्ट फ्रॉम द बोथ सेंट्रल एंड टू इन्वेस्ट इन लार्ज नंबर ऑफ लँग्वेज टीचर्स. हे तर जाल्यार गव्हर्नमेंटान लँग्वेज टीचर्स बद्दल पयशे घालक का. वय आतां किणमाम मिगेल प्रश्न कसो आसा म्हणून म्हळ्यार भूषण बाब तुमी आयले. भूषण बाब दिसलो ना किणमाम वडना किणमाम आतां हय आतां कोंकणी लिटरेसी म्हणून म्हळ्यार आमकां चांग आमगेली भास येता शाळेंत तूं वचून शिकचे अशें म्हळ्यार जावं का म्हण ना म्हणाल एक अभिप्राय तूं सांगल्या म्हणून दिसली म्हाका.
आता 1 लाख चिल्लरसून चड लोक आसत केरळांतून तांणी सरकारान सांगचे कमी आसा म्हूण मेल एकू प्रश्न कसलो म्हणल्यार रे भास तरी बरय न्ही जाल्यार वाचची न्ही जाल्यार एट्रिशन ऑफ द लँग्वेज भास भागता म्हणाल खरें आता 500 वर्स फाटीक जे केरळान राबिल्ले कोंकणी लोक आशिल्ले तातूंत कितले टक्के लोक आज मेरेन कोंकणी उलोवच्या शक्य आसाची वाचूंक शक्य आसाची बरोवच्याक शक्य आसाची हें पळयच्या गेल्यार इतलो वर्सांतूं ते कमी जालां की जास्ती जालां कसलो प्रयत्न आसता भूषण बाब तुम्ही मोहन माम मोहन माम हांव सांगता हां आता सांगील मट आमकां स्कुलां शिकयनाय जाल्यार तुमी सांगचे करेक्ट आमी बरेय न्हय वाचची न्हय ते कोणा सांगून दिना जाल्यार ते मागीर कांय करचें जायना आजी कोच्चिन जावो थंय पुराक पळयतना एक आमगेले PG कामत हें म्हणून इन्स्टिट्यूट PG कामत फाउंडेशन तांणी कोंकणी पुस्तक तशीच कोंकणी केंद्र गोश्रीपूर ते कोंकणी पुस्तक प्रदर्शनी करताय विकताय तशीच साहित्य अकादमी केरला तांणी तशी करताय मागीर आमगेले सुकृतींद्रा ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हातूं एर्नाकुळम थंय तांगेले तम्मनमळेल कडेन तांगेल बेसून तांकां रेफर करत कोंकणी भाग आसा ही भागा जाल्ला कोंकणीक प्रचार मेळ्ळा वाचना सय म्हळ्यार ते तालपीनातील जे भाशेतून ना हय कळ्ळें हय भूषण बाब तुमी आसात थंय भूषण बाब रेंज प्रॉब्लेम भूषण बाब ऐकता 2 प्रश्न आमी कन्क्लूड करचे पयलीं तुमी एक सांगलें की तिसरी भास जावन गोंयांत तिसरी भास जावन घेतली 50% शाळे भितर अशें म्हणून एक दिलें तुमी एक फिगर तिसरी भास जाल्यार कोंकणी तिसरी भास जाल्यार गोंयची राजभास कोंकणी तो ती पयली भास जावन कितें ना जाली ताका तिसरी स्थान कित्याक आयलें एक मायनॉरिटी भास According to the language policy, the first language is English, compulsory English. Second is compulsory Hindi. And third language is there is a choice. Marathi, Kokani, Sanskrit, French, Portuguese. Also choice they मेळटा. दुसऱ्या राज्यांत असल्या प्रमाण राजभास पहिली भास ना हांवें ना आमच्याकडे ना तशे धोरण इज इट नॉट एन्जॉयिंग द फर्स्ट लँग्वेज स्टेटस पहिली लँग्वेज घेवपाक येता पूण पहिली लँग्वेजीचे अजून गोवा गव्हर्नमेंटान कांय तयार केल्ले ना ते आसा आता दुसरी प्रश्न NEP आनी हाची खबर आमी उलयत आशिल्ले आता NEP इतली खूब चान्स आसा बरें एक आस्पद आसा अशें म्हणून तुमी आमकां एक सांगलो विचार पूण आमी हाजे 2 हें काडून पळयल्यार अर्ली चायल्डहूड केअर एंड एज्युकेशन म्हणून फर्स्ट चॅप्टर आसा NEPंत आनी सांगता कितें म्हळ्यार आवय भाशेचेर शिकपण थंय देखून सुरवात जावका तें जाल्यार बरें अशें म्हणून तें आतां न्हय पळय आतां कॉन्स्टिट्युशनाचें पयलें आशय तेंच आशिल्लें 1950 तेंच आशय आशिल्लें पूण तें प्रॅक्टिकल जालें ना प्रॅक्टिकल कशें जातलें एक राज्यांत तूं 20 लँग्वेजाचे एक 25 लँग्वेजाची भुरगीं आसताची तांकां हर एक भुरग्याक ताजी आवय भाशेर शिकवण दिवच्याक शाळा म्हळ्यार एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आर दे इक्विप्ड गव्हर्मेंट ऑर प्रायवेट आर दे इक्विप्ड एट ऑल ऑर इज इट ओनली इन बुक्स आनी नियमांत मात सांगचे मात ते प्रॅक्टिकल आसावे म्हणून प्रश्न ना हे प्रॅक्टिकल आसा आणि ते आतांय बी करूंक शकतात आमी प्रॅक्टिकल जालां अशें की आतां पळयात फॉर एक्झाम्पल आतां समजा म्हज्या कॉलेजीन एक भुरगो आसा जाका संस्कृत विशय घेवपाचो आसा आणि संस्कृत म्हजे कडेन टिचर ना जाल्यार ही कॅन अटेंड संस्कृत लेक्चर्स इन एनी अदर कॉलेज
where Sanskrit is offered as the language. एक ये option. दूसरे, for primary the students cannot travel but teachers can travel. So म्हणटकच समजा एखाद्या शाळेन समजा आता केरळांतले धरुया की एखाद्या शाळेन 10 भुरग्यांक कोंकणी विशय घेवपाक जाय जाल्यार गव्हर्नमेंट कॅन अपॉइंट वन फॅकल्टी. The faculty will travel in 2 days in one school, another 2 days in another school, and remaining 2 days in other school, third school, which is done as an adjustment for music, theatre art, any applied science ते करतात अशे तरेन. Same can be used for languages also. करेक्ट ते प्रॅक्टिकेबल आसा म्हणून कित म्हणटा की That is practical. एक पॉइंट म्हाका सांगूया तुवें. हां एक कसं म्हळ्यार गोवा युनिव्हर्सिटीन आता हांगा कोच्चीन काम केलें सुकृतींद्र रिसर्च इन्स्टिट्यूट जावन न्हू एक ओक्टू मेळ न्हू ते गव्हर्नरान डिक्लेअर केलें एक स्टडी सेंटर सुरू करता म्हूण. ऑनलाइन बहु मल्टीपल मलयालम इंग्लिश कोंकणी ती डिक्शनरी व्हेरी युजफुल. कित्याक सुब्रमण्यन म्हळ्यार ताणें तांगेले ते कुडुंबी भास गोंयची ताणें एक डिक्शनरी केल्ली. हे सगळं आमकां एक प्रवेशिका पदप्रवेशिका म्हणून सांगून ताणें एक डिक्शनरी मारल्या. त्यामुळे हातूंत जायते इवन कुसांतून तेग जनान आमची गेले म्हण न्हय तेग जनांनी चड तातूंत आमची गेली ती वय डॉक्टरेट काडल्या कोच्ची कोंकणींत कुसाटांतून. सो दीस आर ऑल डेव्हलपमेंट्स आणि ते कसं प्रयोजन जाता कितले की आमगेले शिकवण एक म्हणून आमी पळोवपाक जाणा. आता आयचे हे कार्यावळ मुक्ताय करच्याक पळयता म्हळ्यार समय जालो. आमी एक बरें एक डिस्कशन जालें आनी आयची तांत्रीक आमकां सवलत कितें आसा हाजेर आमी गोंय तावळे भुशण बाबान सांगलें म्हणजे गोंय कर्नाटक केरळ आमी इले ते पयस आशिल्ले लोक सगळे लागीं आयले आनी हाजेर कोंकणीक थोडेची लाभ जावो आनी आमी पसरून पडलेले लोक हे आमी पुराय हे वोट जावन कोंकणी शिकनाक स्टँडर्डायज कोंकणी भुशण बाबान आनी पुरो अनमोल केल्यार गोंयांसून एक स्टँडर्डायज कोंकणी तिनय राज्यांत जावचें तशें जावका. आनी ताजेर आमी जे आमी कशी बिल्लणान आनी कल्लणान कश्मीरान बरयलें कन्याकुमारींत वचूंक शक्य आसा संस्कृत भाशेचेर तशीच कोंकणी खंय बरयल्यार खंय वाचता. एक भाशेक स्टँडर्डायज जावचें तशें जावो हाजे लाभ तेंच जावो अशें म्हूण म्हाका सांगत्याक हांव वीस पावता. हे जे फोटोस आमी ते घालेन आसा ते एक फावटी फास्ट दाखोवचे शक्य आसा सहना. एक पट्टी सगळी फोटो दाखयता जे आमगेले पट्टी पुस्तक आनी कशें आशिल्लें म्हणून उलोवपा जायना. विदीन 1 minute वील शो बसते वामन माम. नेक्स्ट कोंकणी बाहुबली पायामुळा हॉर्टस मलबारिकस नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जे आज बघी आम्ही डिस्कस केलें. हे आमचें पयलें प्राथमीक पुस्तक 1994 केलें आमी कोंकणी प्राथमीक पुस्तक. गोंय सरकाराक वोट केलें हें पुस्तक आमी 2005. हे कर्नाटक राज्यांत ऑफिशियल टेक्स्ट बुक सवे स्टँडर्ड्स येता 6 म्हणून बरयला 2006. हे आमी आतां विश्व कोंकणी केंद्र आनी आमी कोंकणी लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी असोसिएशन एंड गोवा आनी 1000 घरांत कोंकणी बरप म्हणून एक पुस्तक आमी चालती केलें. हें आमकां राजहंसांत केलें. प्राथमीक कोंकणी व्याकरण कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीन केलें. चंद्रिका मल्ल्यान बरयलें. हें आतां PG कामत इन्स्टिट्यूटान सांगलात किणी मामान सांगिल्ली हेंची काही पडत की नाही ऐकत
हे आमगे पहिले कोंकणी शिक्षक ग्रुप 2010 मुरलीधर प्रभू असो हांव बसून आसा, टीव्ही विमला पै, टीव्ही मोहनदास पैची आवय, आनी आमची पहिली कोंकणी शिक्षक ग्रुप जे आमी केले. जे आमी कोंकणी शिक्षणांत SLCन तूं सगळ्या बेस्ट मार्क घेतिल्ले लोकांक तांकां 5,000 रुपयाचे प्रायज इनाम दिताची, अशी आमी एनकरेजमेंट हे आमी कोंकटावळ सांगले मुरलीधर प्रभून स्कूल बॅग आनी तांकां स्कॉलरशीप आनी पुस्तक हें पळय हें मुरलीधर प्रभूचे शाळेक गेले तवळे आमी कुमटा वस्ती माम आसा, हांव आसा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तवळ सांगली आमी थोडी खबरां. हे आतां केरळ राज्यांत केल्ले लोकभासमाला पयलें पुस्तक, कोंकणी भाशा मंडळ कोची, कोंकणी विद्यापीठ, कोंकणी परिचय केरळ राज्य, ही खूब पळय इंदिराकांत वासुदेव शेणै तावळतान सांगलें. गोमंत भारती आमी सगळ्या लोकांनी पयलें गोंय सरकारा वटी मेळून केली कोंकणी पुस्तक, हें केरळ राज्यांत केलें कोंकणी पुस्तक चवथें. गोमंत भारती परतून कोंकणी पुस्तक दुसरें, कोंकणी पुस्तक पयलें, हें परत किणी मामान दिलें एर्नाकुळम धरून. तशी आमगेले एक हाजे मँगलोर युनिवर्सिटीचें पुस्तक आशिल्लें की एक ना कोणी हां, अशी हें तुमचे मुखार प्रेजेंट केलें, तुमी सगळीं हांगा मेळ्ळे. आमी चड हाजे एक आस्पद घेवया आनी मुखार हेची वाडोवन व्हरचें, कोंकणी वाडोवन व्हरचें, की हें माध्यम आमी उपयोग करया अशी म्हणून हांव मागणी करतां. भुशण बाब आनी सगळे गोंयकार सगळे आसाची कोंकणींत आमचे आवय भाशेचे प्रमुख जावन आसाची पुरा. तुमी केन्नाय आमकां मार्गदर्शक जावन उरका अशें म्हणून सांगून आयची कार्यावळ हांव हांगा मुक्ताय करतां आनी तुम सगळ्यांकय देव बरें कर म्हणटा. देव बरें करो. धन्यवाद सगळ्यांक.